तुझी सदांच गाता काळ सांतां दिन वाचता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक बळबोळान सोम्या जिवीत तुला बैताय दळबारांच्या सर्वेस पोरा तुका आमी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळ सांतां दिन वाचता. पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाऊ भयणीनो, जेजून आमचे वयर वतुल्ल्या कृपे देण्याक अर्गां दिवंक आमी सांगात जमल्या. हाच्या वंजलांत जेजूची उतरां हांव आयलां तुमकां उजवाड दिवच्याक उजवाड आव्हान आयलां. काळोखांत बुडलेल्या वेळार पातकां तावन सुटका लाभच्याक जेजू ह्या संवसारी आयलो. पूण पातकां तावन मेकळें जावन उजवाडाच्या वाटेक चलोवंक जाय ते फाटी आमी फाटीं सरल्या फाटीं गेल्या तर परत ह्या उजवाडाक लबदून रावूंक कृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावून सर आमच्या ल्हान बोट पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणे हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगण्या वसारून सांगता मनात चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सुदान संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या चेविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुयें. देवा आमच्या बापा, तूं बावडताचें जिवेत कलत्यांची वडवीक आनी बऱ्या मनशाचें ससनेक सूख तुजे उदारपणान बसयल्ल्यांक तुका त्या सुखाक आमी थानेवन आसां. तुज्या सुखा बरी जिविताच्या बर्थेन आमी थानेल्लीं काळजां दादोशी कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करू देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धनदूतांची क्रिस्त्या पुस्तकांतले वाचप.
देवाचे उतार वाढत आणि विस्तारित गेले. आपले काम संपतस बार्नबास आणि साऊल जेरुसलेमांतावन पाटी आयले. येत असताना मार्क म्हूण अनेक नांव असलेल्या जुवांक ते सांगाता घेवन आयले. अंत्योकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आणि शिक्षक असले. ते हे बार्नबास, निजेर मुंजो कालो म्हणतात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद पराया सवे ल्हान जाल्लो मानाहेन आणि साऊल. एक पावटी उपास धरून ते सोम्याचे आराधन करीत असता पवित्रात्म्यान तांकां सांगले, बार्नबासाक आनी साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पसत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणे करून जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे पवित्र आत्म्यान पटयले बार्नबास आनी साऊल सेलुसाक गेले आनी थंय तावन एक तारू धरून तांणी सिप्र द्वीपाच्या वाट धरली. सालामीस शहराक पावतस तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनागोगांनी देवाचे उतार प्रगट केले. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रात तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. देवा सर्व राष्ट्रात तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. जा तूं कृपाल देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजलीक मुकामलाची दिश्ट आमचेर फांकू. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी कशी कलीत जावं, सर्व राष्ट्रात तुजी सोडवण ओळखून घेवं. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रात तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. देवा सर्व जनांगा तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रात तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्यायनीत परमणे करताय, देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रात तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. सर्व प्रजा तुका वाखाणू, सर्वेस्परा प्रजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळे प्रितम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रात तुका वाखाणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी, जो कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेच पावर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सांसू हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू त्या वेळी व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, जो कोण म्हाका सदमनता तो म्हाका सदमनचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सदमनता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सदमांतलो काळो कांत उरचो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळयना जायत जाल्यार
हांव ताची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना, संवसार बाचाव करूंक म्हण हांव आयला. म्हाका इन्कार करन म्हजें उतर मांडून घेनातल्याची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें उसारलेलें उतरच निमाणे दिसा ताची नीत करतलें, कित्याक म्हजे सक्ती हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगी जाय आनी कितें उलय जाय तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. ताचें फर्मान म्हळ्यार सासणीक जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कोणा एका व्यक्तीक आमी पळयत आसतना ताचें बायलें रूप पळोवन जावं पुरो ताचें नाक दोळे ताचें कान पळोवन आमी जायते फावटी ताका वळखीच्यांनी ताका लक्षिल्यांनी सांगचें आसा ओ ताच्या बापाय बरीच दिसता म्हणून. कोणा एकल्याचें तोंड पळोवन आसो पळोवन ताची सोबाय पळोवन हें भुरगें खंडीत जावन ताच्या आवयचेच झेरॉक्स प्रती म्हूण आमी जायते फावटी आमी सांगचें आसा. कोणा एका व्यक्तीक पळोवन ताच्या कुटुंबाच्यांनी लक्षिल्यांनी तांच्या आवय बापायक तें प्रूफ तांणी सरी करचें आसा. कोणीय आमी देवाक मुखामुखी पळयल्लो ना. देवा विशीं उलयता, आयकता, बरयता, नियाळ करता. पूण पोरण्या सोल्यांत देवान आपली वळख विविध रितींनी प्रवाद्या मुखांत्र पात्रियार्का मुखांत्र आमकां दिल्ली आसा. आनी नव्या सोल्यांत देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दान आपली वळख आमकां दिल्या. कित्या पासून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. पयलें सावन आयच्या वांजेलांत आमी पळोवचें तर हांव आनी बाप एकच. फिलिपान जेजू लागीं विचारिल्ल्या वेळार आमकां बापाक दाखय. कोण म्हाका पळयता, कोण म्हाका देखता तो बापाक देखता, कोण म्हाका सदमानता तो बापाक सदमानता. हांव आनी बाप एकच. दुसरो विशय, हांव आयला ह्या संवसाराक उजवाड दिवंक. काळो कांत आशिल्ल्या आमकां पातकातावन सोडोवच्या पासून जेजू ह्या संवसारी आयलो. सूर्यो बायलो काळोख पयस करता तर जेजू आमचो आंतरीक काळोख पयस करता. आमच्या पातकातावन सुटका लाबून आमकां एक नवो उजवाड वा उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक आमकां आपवडें दिता. हांव ह्या संवसाराची नीत करूंक येवंक ना, कोणाची झडती करूंक येवंक ना. बगार हांव आयलां तुमकां सर्वांक बाचावीत जिवच्याक. आमच्या जिविताचो शेवट ताचे थंय एक जावचो. आमी हर एकल्यांनी बाचाव जाय, पातकांत पडून आमी नाश जाय म्हूण जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो न्ही. बगार आमी हर एकल्यांनी ताका सदमानून ताच्या वाटेन चलोवंक आमच्या जिविताचो शेवट जोडी जाय म्हूण जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. हो विशय प्रत्येक रितीन आज ह्या वांजेलांत आमी नियाळत आसतना ताचें उतर मांडून घेवन ताच्या उतराक काल जावन आनी आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक करपा मागया. परत तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार करूच आमचे मदें आसरसत आसतना उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक, काळोख पयस करूंक, आत्मीक संतोश सदांच सोडूंक तसोच आदार आमी मागया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक कत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस्व म्हजें
अर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको उंडोवानी वान तुका भेटोंसो गे बापा आमच्यो काणिको उंडोवानी वान तुका अर्पोंसो. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खलती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलेक कूड आनी रगत तुज्या हातांतले आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच गणीत देवसाय बांद वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्याची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाकनूंक फावो व कांय दोनी तिसवानी आमच्या फायदे आसूं. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी त्या दाबासान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा, तसो आमचो शरोते सावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनी तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूनी तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवंदतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज केयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कलराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोट परगटूय. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पूर्ण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणासून पुन्हा जिवंतपण असो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितेचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो प्रवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकोट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती, भगवान तुझे तिजो पती, भगवान धर्मभूता आनी सरकाळीन तुका मान बरें सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगत घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगत म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार. देखणुयाची वेतांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचे एंबाक आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सुकुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सौनस जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना, तूं तुज्या पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
कुर्सोन आमचे पासून तिसरात मागता तो सर्गा क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तुमीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थोये कनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां बरलाय आमच्या आदले पातके सालेक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बावळ दे म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नफें सर्वेस पावर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सौम्या मी वेता कीर तुझी गाता उपकारांस तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे चलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजो आदार मागता वाटेर तुझे चलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजो आदार मागता घटाय सोडून सुटी घणान वेताव सौम्या कुरपेन कष्टान दुखान तुजेर पातेवन मोकार सरता उरपेन सौम्या मी वेताव कीर तुजी गाताव उपकाराक सर तुझ्या अर्गां दिता वाटेर तुझे चलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजो आदार मागता वाटेर तुझे चलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजो आदार मागता मोगाळ पुत्रा सोवे अंवार मरे आशीर्वाद दिवांकां बागेवन पुरुषाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन एकांगी सिंगल लाईफ एक सुऱ्यांचे वेच हे बरें वा पाठ हो विशय एप्रिल अंक्यांत तुमचे मुखार वाचूंक तयार रावा